आयज आमचे ऑल गोवा फेडरेशनाचे अध्यक्ष नारायण कारेकर बाबा कारेकर आसा, तसोच आमचे एक्स चेअरपर्सन आशिष शिरोडकर आसा, आमचे एक्स चेअरपर्सन संदीप फळारी आसा, तशेंच आमचे जनरल सेक्रेटरी बाबा गोंडलकर आसा आणि माझे सबंध एमएमसीची टीम आसा. आता फुडल्या ह्या तुमकां बाबा कारेकर आज हांव तुमच्या सगळ्यांचें हार्दिक स्वागत करता. तुमच्या कानार येयला आसतना तुमकां खबर आसतलें की म्हापसा व्यापारी संघटनेन वेळावेळार जेन्ना समस्या निर्माण जाल्यो तेन्ना आवाज उठयल्लो आसा आनी व्यापाऱ्यांच्या प्रश्न सोडोवपा खातीर प्रयत्न करता आसा. आयज आमचे जे संकट येयला तें म्हळ्यार दोन भशेन संकट येयल्लें आसा. एक म्हळ्यार व्यापाऱ्यांक दुकानांतले भायर काडपाचो असो प्रकारचो एक घाट चल्लेलो आसा. तो कसो तर लीज एग्रीमेंट करपच ना किंवा काही तरी ब्लड रिलेशन ट्रान्सफर करपाक ते करपच ना अशा प्रकारचे हे चल्लेलो आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार आनी म्हापशा खातीर आनी बिचोले खातीर जास्त करून एरियर्स म्हणून दाखयल्ले आसा. आतां एरियर्स पयशे जाल्यार सगळ्यांनी अपडेट भाडें फारीक केल्लें आसा टील मार्च 26 पर्यंत. आणि अनेक कसले एरियर्स हो व्हडले प्रश्न चिन्ह. त्यामध्ये सगळ्या व्यापारामध्ये हाहाकार निर्माण झाला असा. सगळे आमचे भिल्लेले आसात. कळना की कितें करपाचें तें तुमच्या म्हायतीक हांव दिवंक सोदतां. जे म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट जेन्ना बांदलें तेणें बिफोर गोवा लिबरेशना पयलीं बांदलेलें. 1959 सगळीं दुकानां ही आमकां सगळ्या व्यापाऱ्यांक तेन्ना अलॉट केल्ली. जेन्ना ओल्ड मार्केट आशिल्लें अलंकारा कडेन तसले हांगा शिफ्ट करून हाडले आनी अक्षरशः जबरदस्तीन आमकां ह्या मार्केटांत तेन्ना दुकानां दिली. तेन्ना गव्हर्नर पळोवपाक येवपा आशिल्लो मार्केट कशें बांदलां आनी कितें पळोवपाक खातीर. तेन्ना आमकां आवर्जून सांगलेलें की तुमी गिरायक बरें जाता, तुमी हांगा बरो चल्लो अशा प्रकारचें ताका सांगा म्हणून आमकां तेन्ना कामरा म्युनिसिपल मार्केट आशिल्लें त्या तर्फे आमकां सांगण्यात आयलें. तो मेयर आशिल्लो ताणें आमकां सांगलें. त्या म्हणून व्यापाऱ्यांनी तशें सांगलें आनी तें बऱ्यापैकी म्हाका दिसता गोंयचें नंबर 1 मार्केट म्हाका दिसता म्हापशां. सगळे तरेची बाजारपेठ आमची अशी आसा. एका लायनीक सगळी कपडे दुकानां एका लायनीक, ग्रोसरी एका लायनीक, युटेन्सिल्स अशे वेगवेगळे होम अप्लायन्सीस अशे वेगवेगळे एक प्रकारचे बऱ्यापैकी म्हाका दिसता असो कॉम्प्लेक्स म्हाका दिसता गोंयांत कितें ना. आयज परिस्थिती कितें निर्माण जाल्लेली आसा की ह्या दुकानांक जे आमकां दिलें तेन्ना भाडें कितलें आशिल्लें सादारण म्हाका दिसता आमगे 75 पैसे आशिल्ले. मागीर ते 2.5 रुपया जाले. वाडोवन 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 ते भाडें आमचे एट प्रेझेंट म्हणजे 3000 रुपया 14 स्क्वेअर मिटरच्या दुकानात 3000 रुपया भाडें जालें. आनी ते खरें म्हणल्यार वाडत आसा. 5%, 3% बी जालें, 5% वाडत आसा. आतां अजून पर्यंत वाडत आमच्या व्यापाऱ्याक भायर करता. आमच्या व्यापार चल्ला असो सगळ्यांक दिसता की आयज तुमकां खबर आसतलें वेगवेगळे मॉलां आयिल्ले आसात. मागीर वेगवेगळे मार्ट आयिल्ले आसात. ऑनलायन पे आसा. त्यामुळे धंदो जो आसा डबल काही व्यापारी सांगतात की दिसाक आमकां बोणी जाय म्हणटात. अशा परिस्थितीत भाड्या फारीक करपाक सुद्दां तांकां जड वयता. पण ते बाबडे कशे तरी ताचो व्यापार करून आपले तांचो फॅमिली पोसा हे व्हडले तेंचे फुडें एक व्हडलें आव्हान आसा. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी व्यापार चलोवन आपले हे आमद केल्लेले आसा. तर काही लोकांक दिसता की म्हापशाचे व्यापारी किंवा गोंयभरचे व्यापारी कितें तरी भरपूर कितें जोडटात आनी लुटतात अशा प्रकारचे कितें संभ्रम जाल्लो आसा. तशें ना तें. खरें म्हणचे जाल्यार व्यापारी हो आमच्या सरकाराचो आर्थीक कोणो आसा. आनी हो आर्थीक कोणो कसो व्यापारी जेन्ना तो आपलो सेल करता तेन्ना तो GSTच्या रुपान रेव्हेन्यू गोळा करता आनी सरकारच्या तिजोरीत भरता. सरकार डायरेक्ट टॅक्सीस लायले म्हणून ते रेव्हेन्यू कलेक्ट करूंक शकना. जर कोण करता प्रयत्न जाल्यार व्यापारी करता. मधमाची सारको व्यापारी तो टॅक्स गोळा करता आनी गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीत भरता. त्यामुळे एक प्रकारचो हो आर्थीक कोणो आमच्या सरकाराचो आसा. आनी त्याच बरोबर व्यापारी वर्ग आपलो इन्कम टॅक्स फारीक करता, भाड्या रोड फारीक करता, सायनबोर्ड फारीक करता, ट्रेड लायसन्स फारीक करता, हाऊस टॅक्स, गार्बेज आनी आमी सॅनिटरी आनी काडला तो फारीक करता आनी तो बरोच अशें करून सुद्दां ह्या व्यापाराचे खंबरणे मोडलेले आसतना सुद्दां
आता चीफ ऑफिसर कितें तरी एक नवीनच कितें काडला तेणें म्हणलो 2004 पासून तुमकां म्हणून सर्क्युलर काडले त्यामुळे सर्क्युलर प्रमाणे तुमकां म्हणून आता 10% फारीक करून घेता तुम्ही 3% फारीक करता. आता म्हटल्यार म्हाका सांगा म्युन्सिपालिटी भाडें घेता वाडोवन ते घेता कावन्सील बरी ठराव घेता कावन्सील बरी ठराव घेवन तो डायरेक्टर धाडलो तो पास करून इंजिनियराक 3% कॉम्प्युटर सिस्टम घातले ते भाडें आमकां लागू जालें व्यापारी ते भाडें फारीक करता हितून व्यापाराचो गुन्यांव कांयच ना. व्यापारी वाडी फारीक करता जाता त्रास सोसून सगळे त्रास सोसून वाडी फारीक करता तरी आसतना हो एरियस केली हो सांगपाक पडना आनी एरियस कितलो कोणाक 4 लाख कोणाक 5 लाख कोणाक 6 लाख असो प्रकार एरियस काडला ते दुकाना प्रमाणे काडलेलो आसा. आनी दाखयता कितें की 2004 पासून तुमी खंय आयकलें सांगा रिट्रोस्पेक्टिव्ह अशें केन्नाच कलेक्शन जायना आनी आतां ताणें नवीन तारीख कितें काडला आतां तो म्हणटा कितें PWD रेट पडतो 295 रुपीज 295 रुपीज प्लस म्हणटा तो सर्विस टॅक्सीस GST सगळे करून तुमकां आमकां फारीक करून आयज एका दुकानार जर तशें जालें जाय फारीक करचें पडलें जाय जाल्यार व्यापारी सामको रडपड गेल्लो आसा आनी म्हाका दिसता व्यापार ताका सोडून घरा कडेन रडत कसो पडटलो तो केले आजून कसो पडटलो अशें म्हणटा आमी कितें ह्या खातीर आमी प्रयत्न केलो ऑल गोवाच्या प्लॅटफॉर्मार तर्फे आमी प्रयत्न केलो सरकाराक मेळ्ळें UD मिनिस्टराक मेळ्ळें UD मिनिस्टर PWD बाब दिगंबर कामत UD मिनिस्टर बाब शिवजित राणे आमचो उपसभापती बाब जोजवा डिसोजा अर्बन डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी मरालकर डायरेक्टर आसले गिरीश मणेरकर आनी आमी लोक आसले दिसत जाल्ले अशें की कायदो हाडचो असो आमचे UD मिनिस्टर जाले कायदो हाडचो आनी कायद्यान हो सुटाव दिवचो साहजिकच ते प्रश्न म्हापशाचो निर्माण जालो आनी म्हापशा प्रश्न काडलो तेन्ना जी UD मिनिस्टरान सांगलें की तो प्रश्न अभ्यान दवरा तो आमी मागीर सोडया म्हणून पयलीं हो कायदो करया म्हणून कायदो येवपाचो आशिल्लो विधानसभा बरखास्त जाली आनी कायदो येवपाचो उरलो फुडें गव्हर्मेंट कदाचित ऑर्डिनन्स काडटले किंवा कायदो फुडल्या दिसा घेतले पूण जातलो तो परंतु आतां प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा जे म्हापसा म्युन्सिपालिटी सगळ्या व्यापाऱ्याच्या फाटल्यान तगादो लायल्लो आसा की ना तुमी फारीक करचे पडटले एरियाचे करूं ते करूं ते करूं आमच्या व्यापारी संघटना थंय वचून गेले तेन्ना सांगलें CEO की बाबा हे मिनिस्टरान सांगला की ते अबेंडन दवर म्हणून ना ना ते आमकां काय लागना म्हणटा तो तुमी अबेंडन आमकां काय म्हणून लिखीत काय दिवं ना म्हणटा रायटींग काय दिवं अशा प्रकारचे ताणें स्टेटमेंट जालें. आतां म्हाका सांगा जेन्ना म्युन्सिपालिटीच्या चीफ ऑफिसर जेन्ना मिनिस्टर सांगता हाय लेवलचे वचचें म्हणून आनी हो सांगता पूण ना म्हणून खंय तरी म्हाका दिसता काळें बरें आसा ह्या म्युन्सिपालिटी आनी डायरेक्टर म्हणून खंय तरी म्हाका लूट लागली हेंची खंय तरी डाकोटी घालून सुद्दां असो प्रकारचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. कारण कितें आसा मिनिस्टर सांगता सरकार सांगता की तुमचे प्रश्न सोडता म्हणून आनी हे मदींच कितें तरी नाका जाल्लें गुबारो एकदम सोडून दिल्लो आसा की अशें फारीक करूं ना म्हणून. आतां प्रश्न असो आसा की हे सगळें करता आसतना व्यापाऱ्यान आतां खंय वचपाचें कोणा कडेन वचपाचें आमची खंत कोणा कडेन मांडपाचें आमी जाल्यार म्हाका दिसता की ह्यो जर गोश्टी करपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्या व्यापाऱ्यांक एक संघ रावपाक जाय एकजूट रावपाक जाय आनी आमकां म्युन्सिपालिटीक दाखोवन दिवचें पडटलें की तुमी हें कितें चलयलां हें योग्य न्ही तुमी सरकाराच्या विरोधान काम करता हें आमकां दाखोवपा खातीर आज आमी हांगासर जमलेले आसा. त्याच बरोबर फुडली कितें कोर्स ऑफ एक्शन घेवपाक जाय तो तुमकां आतांच तुमकां आमी कळयतले किंवा योग्य वेळार आमी तो निर्णय घेतले. हांव इतलें सांगो हांव म्हाजे विचार तुमचे पुणे करता. हांव बाब सतीश राळे हांकां त्याचो एक्स-चेअरपर्सन हांव सतीश राळे करता. नमस्कार. ऑल गोवा मर्चंट फेडरेशनचे अध्यक्ष आमचे व्यापारी बंधू नारायण उर्फ बाबा कारेकर हाणे मोठ्या प्रमाणात विषय तुमच्या समोर दवरला. हांव फक्त ताका मातसो एक सपोर्टींग म्हाजे कितें उलोवप तें करता. ताणें चडसो विशय सगळो घेतलेलो आसा. हितून सांगपाचें म्हणजे हांव मातसो फाटीं वयता. फाटल्या ऑगस्ट 2025 ह्या म्हयन्यात एक गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलेलें म्हणजे ऑफिशियल गॅझेटाचेर येयलें की आमी जे जेंचे लीज रिन्यूवल जावंक ना एग्रीमेंटचे जेन्ना रिन्यूवल ऑफ लीज जावंक ना तांकां लीज रिन्यूवल करपाक संदी दिता. 2 म्हयन्याचो टायम दिल्लो एप्लिकेशन करपाक जेंचे एक्सपायर जाले लीज तांकां आनी तितून एक ओळ आसली की प्रोवायडेड ऑल द एरियर्स आर क्लियर्ड बाय द लेसी.
ते 2 महिने दिले, मागीर ते 2 महिने सोंपता आनी कॉरिडेंडम काढून आनीक 3 महिने वाडोवन दिले. म्हणजे 5 महिन्याच्या त्या पिरियडा भितून ज्या व्यापाऱ्यांचो एग्रीमेंटचो पिरियड सोंपला तेंच्यांनी अप्लाय करपाचें आनी एरियर्स क्लियर करून एग्रीमेंट तो रिन्यू करपाक अशी एक वाट करून दिल्ली सरकारान. आनी हितून बरी गजाल अशी आसली की जे कितें पेंडींग आसले एग्रीमेंट रिन्यू करपाचे लीज ताका एक वाट मोकळी करून दिली सरकारान. पण अडचणीचो विशय असो आसलो की एरियर्सचें इंटरप्रिटेशन कशें करप. सगळो गोंधळ आसा त्या एरियर्सच्या त्या विशया खातीर. आतां खंयच्याय टायमार लीज रिन्यूवल जावंक शकता. एखादो व्यापारी वचून स्टॅम्प पेपर दिवन जो आपलो रिन्यू कर म्हणून सांगू शकता. ते मागीर म्हणटा की तुजे एरियर्स इतले आसा ते तूं क्लियर कर, मागीर आमी तुजे रिन्यू करता. आतां एरियर्स जो तेंच्यांनी एक टेबलच्या प्रमाणान एक तेंच्यांनी एक कॅल्क्युलेशन शीट कशी तयार केल्या आनी ती सुद्दां कोणाक पत्र बरयता की तुज्या आमी कॅल्क्युलेट केला 7 लाख जाता, कोणाक म्हणटा 5 लाख, कोणाक 4 लाख येवन मेळ्ळें. अशा पद्दतीचे म्हाका दिसता खंयसरूच करस्पॉन्डन्स खंयच्याच सरकारी हितून आसचें ना आनी आसूं शकना अशें म्हाका दिसता. एक तर तूं ठोस सांगपाक जाय तुजे 4,19,519 रुपया जाता येवन भर म्हणून, पण तुजे इतले जाता तेन्ना येवन तूं मेळ. हेतून खंय तरी कितें तरी चुकता अशें दिसता. आनी ते कॅल्क्युलेशन करता आसतना तेंच्यांनी कितें केलां 2004 पासून ते टेबल सुरू केला. आतां परत फाटल्यान वयपाचो जर आमी प्रयत्न केलो जाल्यार 2004 आमचे कावन्सिलाचे तेन्ना हांव कावन्सिलर आसलो तेन्ना एक कावन्सील मिटिंगेन DMAन एक्चुली लेटर केल्लें की 10% पर इयर इन्क्रीज ऑफ रेंट तुमी हें करपाचें म्हणून, एन्युअल इन्क्रीज ऑफ रेंट 10%. म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान आपल्या कावन्सील मिटिंगेन एक रेजोल्युशन घेतलें फॉर म्हापसा वी वॉन्ट टू कीप इट एट 3% पर इयर. आनी तो ठराव आमी सरकाराक धाडलो. तेजेर सरकारान कांयच एक्शन घेवंक ना. कावन्सिलान त्या ठरावा प्रमाणे 3% पर इयर ह्या हिशोबान ते चार्ज करपाक चालू केले. मागीर 2014 परत DMA कडसून लेटर येयलें कावन्सिला कडेन, तेन्ना हांव कावन्सिलर आसा, की तुमी 5% ते 10% पर इयर बिटवीन इन द रेंज ऑफ 5% to 10% तुम्ही तुमचो कितें तो बेस्ड ऑन लोकल कंडिशन्स प्रत्येक कावन्सिलान आपापलो डिसिजन घेवन ते रेजोल्युशन धाडपाचें म्हणून. परत आमी एक रिजनेबल म्हणून 5% पर इयर असो आमी ठराव घेतलो आनी सरकाराक धाडलो. त्या प्रमाणे तेन्ना पासून 5% एन्युअल इन्क्रीजच्या हिशोबान चार्ज करपाक सुरू केलें म्युनिसिपालिटी. आतां चीफ ऑफिसर सडनली एक टेबल तयार करता, एक टीम बसयल्या अकाउंट सेक्शनाचे आनी सांगता कितें 2004 जे आमी 3% चार्ज करता ते रॉंग, 10% करूंक जाय आसलें. 3 आनी 10चो डिफरन्स हा 7%, तो तुमी भरपाक जाय इतल्या वर्साचो विथ इंट्रस्ट पेनल्टी टोटल अशें तेणें एक टेबल केला. 2014 परत ताणें 5% तो म्हणजे तितून 5% पर इयर अशें करून ताणें ते एक टेबल तयार केला. आणि मिनिमम म्हाका दिसता 2 लाख ते 7 लाख पर्यंत वेगळे वेगळे आंकडे बेज्ड ऑन द इंडिविज्युअल मर्चंट्स जे कितें तांकां कॅल्क्युलेशन मेळटा पळय तशें. खंयच्याच कायद्यान तूं टॅक्स किंवा खंयचे चार्जीस किंवा एनी सरचार्ज म्हणा, चार्ज म्हणा, रेंट रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट लावपाक कोणाकूच अलावड ना. कायद्यान ते इट बिकम्स बॅड इन लॉ, इट कॅन बी चॅलेंज. तूं आतां फाल्यांच्यान आज 5 आसा, फाल्यां 10, परवा 15 अशें म्हणू शकता. पण तूं तेन्ना आमी 10 घेवंक जाय आसले, तुमचे 3 घेतले, आतां तो डिफरन्स भर, ताचो इंट्रस्ट भर अशें म्हणप म्हणजे निव्वळ पिळवणूक आनी सतावणूक. आतां बाबा कारेकरान सांगल्या प्रमाणे सरकाराक चीफ मिनिस्टर, UD मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर हू हॅपन्स टू बी एक्स चीफ मिनिस्टर आनी एक्स UD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत सिनियर मिनिस्टर, म्हापशाचो आमचो MLA उपसभापती जोशुआ डिसूजा, अर्बन डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी यतींद्र मरलकर, DMA बाब ब्रिजेश मणेरकर आणि चीफ ऑफिसर हे सगळे जाण ह्या डेलिब्रेशनान आसले फ्रॉम टायम टू टायम आणि क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ले. कपल ऑफ मिटिंग्स हॅव टेकन प्लेस आणि क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स मिनिस्टरान दिल्ले सगळे ऑफिसरांक की आमी हो विशय हातीन घेतला आणि वी आर सीज्ड ऑफ द मॅटर, आमी एका सोल्युशन
सोल्युशन काडटा तो पर्यंत जे कंटेन्शियस इश्यू आहा स्पेशली ऑफ एरियर्स ते वाडवा आनी दुसरे तेंच्यांनी रेट लावपाची आतां केल्या पळय आतां रिवायज ती आतां फाटल्या मार्च म्हयन्या पासून भाडें वाडोवन मागता एट द प्रिवेलंट PW रेट्स एट द रेट ऑफ 295 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर पर मंथ. आतां रेट जो आसता तो मान्य करता PW जशें आमी एस्टिमेट करच्या टायमार गोवा शेड्यूल ऑफ रेट्स म्हणून आसता GSR. तुमी GSR हो शब्द आयकला आसतलो. जे एस्टिमेशन जाता गव्हर्मेंट जे एस्टिमेट्स जाता टेंडरींग जाता तितून तो GSR म्हणटा तो लागू जाता आनी टायम टू टायम एज पर द इन्फ्लेशन एवरी 4-5 years तो रिवायज जाता. तो रिवायज कित्याक जाता फ्रेश एस्टिमेट त्या टायमार जे प्रिवेलंट रेट्स आसा मटेरियलची रेट्स बी वाडलेले आसता तो टू कॅच अप विथ द इन्फ्लेशन तो रिवायज जाता. त्याच प्रमाणे हे आतां रेंटल्स एज पर द कॅल्क्युलेशन फ्रॉम PWD फाल्यां समज एखादो नवीन प्रेमायसीस एक शॉप समज म्युन्सिपालिटीक ऑप्शन करपाचो आसा तेका तूं नवो रेट PWD जे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे लायता हांव समजूं शकता. तितूनय दुसरी गजाल अशी आसा की आनी एक विशय आसा की जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा की एक आमी बेसीक रेट धरला एक समजा X रेट धरला आनी तेचेर एवरी इयर आमी 5% वाडयतले सो इंडेक्सेशन करून एवरी इयर 5% वाडोवन सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपीज after 15 years you come to say every year increase by 5% you come to a figure of say 184 rupees. Suddenly तो म्हणटा की ना आता तो 184 आउटडेटेड जालो आयच्यान 295 which is totally illegal. कित्याक तूं एक खंयची तरी सिस्टम करूं शकता either you go for an annual increase or you go for a revision just which is done for the in case of GSR and ते एन्युअल इन्क्रीज करिना ते डायरेक्ट 4-5 वर्सांनी हो रेट उड जालो म्हणटा नवो रेट लायता अशें म्हणटा. हांगा तो म्हणटा कितें तुजे एन्युअल इन्क्रीज वाडयतात तुका वर्सान वर्स त्या प्रमाणे तुजें भाडें घेता आनी सडनली वन फायन डे तो जागो जाता की आतां PWD नवे रेट केला ते पयलींचे कुशी उडोवपाचे आनी फाल्यांच्यान हो रेट म्हणजे फाल्यांच्यान नवो रेट तेच्या फुडल्या वर्सा तेचेर 5% अशा पद्दतीन ते कॅल्क्युलेशन करून जे शीट्स तयार केला पळय ते टोटली म्हाका दिसता इट इज मिस्चिवस इल्लिगल अँड आर्बिट्ररी अँड इट्स अ ट्रमेंडस इनजस्टीस टू द मर्चंट्स. ते सरकाराच्या विरोधान आमी पावल घेयना आमकां सरकाराचेर विश्वास आहा कितें तरी सोल्युशन मेळटलें म्हणून पण खंय तरी एक मिसमॅच जाता खंय तरी एक लॅक ऑफ कम्युनिकेशन जाता. सरकार सांगता आमी करता पण इम्प्लिमेंटेशन जायना खंय तरी लोवर लेवलचे जे ऑफिसर आहा ते मिसमॅच करून जे सरकाराचें इंटेन्शन आहा ते खंय तरी रोल बॅक करपाचो आपल्या परीन प्रयत्न करतात. त्या खातीर आनी इतले म्हयने आमी वाट पळयता की सोल्युशन मेळटलें पण अजून पर्यंत फक्त मिटींग जाल्या आमकां अश्युरन्सीस मेळ्ळ्या पण कृती कांयच जावंक ना. त्या खातीर हो व्यापाऱ्यांचो आक्रोश आनी आतां हो तुमी म्हणटले की आतां हो टायम तुमी कित्याक चूज केलो तर आतां इट इज टू लेट आनीक रावपाक शक्य ना कारण काही दिसां भितर म्युन्सिपालिटी इलेक्शनचो कोड येतलो ती एकदां आचार संहिता लागली कितले म्हयने आमी परत ते कोर्ट्स विशय उरतलो हें सांगपाक शकना. तेन्ना म्हाका दिसता की खूब उशीर जाल्लो आसा. आमी जमल्या त्या सरकारा कडेन उलो करपाक की इट्स इनफ नाव यू हॅव टू लिसन टू अस सिरियसली आनी कितें तरी तुमकां आतां सरकारान कशा पद्दतीन करपाचें तें आमी डिक्टेट करूं शकना. सरकारान ऑर्डिनन्स काडपाचो किंवा कॅबिनेटान ते घालून ते रिलीफ दिवपाचो तो सरकाराचो प्रेरोगेटीव. आमी अशेंच करून सरकाराक सांगूं शकना. आमी आमच्यो ग्रिवन्सीस मांडटा सरकाराच्या समोर आनी अपेक्षा करता की योग्य जो कितें प्रोसिजर आसतलो तांकां जो दिसता त्या प्रमाणे आमकां रिलीफ मेळटलो ह्या आशेन आमी आज हांगासर सगळे जमल्या. आनी हें करता आसतना आमचे वेगवेगळे शिष्टमंडळ मागीर MMAचे आसूं किंवा ऑल गोवाचे आसूं गव्हर्मेंटा कडेन वचून इंटरॅक्शन करीत आसा गेले कांय म्हयने पण हितून खंय तरी एक व्यापाऱ्यांची एकजूट व्यापाऱ्यांचो आवाज किंवा व्यापाऱ्यांचो आक्रोश दाखोवपाची गरज आसा. हे जे शिष्टमंडळां वयता तेंच्या फाटल्यान सगळे व्यापारी तेंच्या फाटसून उबे आसा हे दाखोवपाची गरज आसा म्हणून आज आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन फुडली जी आमची कृती आसतली ती तुका MLAचो अध्यक्ष किंवा आशिश आतांच ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या समोर दवरतले तर तेन्ना आमी टेस्ट करूं नाका. आनी खंय तरी दिसता कितें सरकारा कडसून प्रयत्न जाता त्या प्रयत्नाक खो घालपाचो सकयलसून कितें तरी काही ऑफिसरांक
कडसून 180 डिग्रीज ऑपोजिट दिशेन कितें प्रयत्न जाला काय कितें म्हणजे इन अ लायटर वेन सांगपाचें म्हणटा खंय तरी आमी आयकता की डोनाल्ड ट्रम्प ट्रूस करपाक सोदता पण नेतन्याहू मुद्दम बॉम्ब उडयता आनी तें वातावरण पिड्ड्यार करता अशें कितें हांवें तेणी चलता काय कितें असो एक डावट येता तेन्ना म्हाका दिसता हेचेर पॉयंटार 2 मिनटां मातसो टच करता. विशय इतलोच आसा की आयज आमी सगळे जाण जमल्यात. पयलीं म्हणजे सगळे आमचे इंटरेस्टेड पार्टी आमी सदांच खंय ना खंय एक इमेज जाल्ली की आमी 2-3 ग्रुप जाल्यात मर्चंट एसोसिएशनाचे. तुमच्या समोर आमी सगळे जाण एकत्रच बसतात आनी तुमकां दाखोवन दिता की आमचे भितून ग्रुप बी तसलें कांय ना आनी हेज्या फुडें कितें जातलें तें आमी कंटिन्युअसली कलेक्टिवली डिसिजन घेतले. म्हणून आमी सगळे तुमच्या समोर बसल्यात. प्रत्येक जे आमचे पदाधिकारी आहात तुमच्या समोर आसा. संदीपान ज्या प्रमाणे एक्सप्लेन केले, बाबान ज्या प्रमाणे एक्सप्लेन केले, तितून एकूच सांगपाक सोदता की म्हापशा मार्केटात पोर्तुगीज टायमाचेर बांदलेली 600 शॉपांच्या आसपास आनी 400 शॉपां आसात ती सेल्फ फायनान्स स्किमीन बांदलेली. त्यामुळे अप्रॉक्सिमेटली ह्यो गजाली आता हे सगळे असताना आमकां जी GSR रेट लायतात पळय ते लावपाक तांकां देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन. कारण हांगासर म्युनिसिपॅलिटीन आपले पयशे केन्नाच घालूंक ना. हे पयशे जे आसा ते एकतर पोर्तुगीज टायमाचे घातलेले आसा आनी आतांचे पयशे आमच्या वेपाऱ्यांनी घातलेले आसा. आता हेतून एखाद्या वेळी 8-10 जाण शॉपकिपरांचे खंय तरी मातशे चुकला आसात कितें आसात तो विशय सेपरेटली हँडल जावंक जाय. आमकां हे सगळे पनिशमेंट दिले वयता म्युनिसिपॅलिटीच्या मार्फत. वेपारी वर्ग आमचो आसा तो ह्या दृश्टीनसून आता वतलो तर खंय वतले. कारण जर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप ऑफिसर जर आमचे आयकूनच घेयना आमकां अक्षरशः सांगता तुमकां जाय जाल्यार कोर्टान वच म्हणून. जाल्यार आमची कृती आता आसा की आमकां आमचो वाली कोण म्हापशाचो वाली आमचो आसा तो म्हापशाचो आमदार. म्हापशाचो वाली आसा तो आमचे इलेक्टेड कावन्सिलर जे कितें आतां पर्यंत आसा अजून डिजॉल्व जावंक ना कावन्सिल म्हणटकूच कावन्सिलर ते जर आमच्या वांगडा आसा जाल्यार आमी सगळ्यांकडे मागणी करता आतां की फाल्यां आमी आमचे शटर डावन करून बाजारकार दुकानदार आमचे शटर डावन करून आमी सगळ्या म्युनिसिपॅलिटीचेर वतले. आमी सगळे जाण वचून थंयसर आमकां 10:30 पर्यंत आमी थंय पावतले. 10 हांगासून भायर सरतले 10:30 थंय पावतले. फूल बाजारकार आमी भायर सरतले. आमचे तुमच्या माध्यमांतल्यान जे बाजारकारांकडे आमी चुकून पावूंक शकले ना जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी येयात दाखयात आपली प्लायट कितें आहा ती. कारण कितें आसा की प्रत्येका कडल्यान जर 5-5 लाख रुपया वसूल करतले म्हणजे 40-40 कोटी रुपया जर वसूल करपाक सोदता वेपारी वर्गा कडल्यान जाल्यार तुमच्याकडे आनी कांय क्षमता ना अशें जालें. आतां तेजे फुडें वचून आमकां प्रत्येक टायमार जेन्ना आमी गेले हेज्या पयलीं तेन्ना एक तर CO येयना थंयसर टायमार, एक तर थंयसर आमदार येत ना थंयसर आपल्याक सांगूच ना म्हणटा आनी कावन्सिलरूय सांगतात की आमकां कांय खबर ना म्हणून. चेअरपर्सन बसून क्वचित मेळटा म्हणजे आमी थंय वचून तळमळपाचें आनी परत वचपाचें आनी तुमच्या समोर दिसता की आमी कांयच करिना म्हणून कृतीच ना म्हणून. पण ह्या फावटी आमी सगळ्यांक लेटर केला आनी लेटर तुमच्या कडेन ग्रुपार शेअर केला. तेतूंतल्यान आमी सगळ्यांक मागणी केल्या की तुमी थंयसर आमकां 11 सुमार एड्रेस करात. तुमकां आमी मतां दिल्लेली आसा. आमी म्हापशाकार वेपारीच न्ही म्हणल्यार आमी वोटरूय बी म्हापशाचे. त्यामुळे तुमकां मतां दिल्या, तुमकां आमी थंयसर बसयला आमकां रिप्रेझेंट करपाक. आमकां अशें कित्याक दुसऱ्या कडेन वचूंक लायतात तुमी? आमकां चीफ मिनिस्टरा कडेन वचूंक जाय डायरेक्टली, आमकां UD कडेन वचूंक जाय डायरेक्टली. आमकां गरज ना तें करपाचें. आमचो आमदार आमच्या वांगडा आसा जाल्यार आमच्या वांगडा आमकां एड्रेस करूंक जाय आनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय. जमा ना जाल्यार ताणें सरळ सांगूंक जाय आपल्या कडेन जमा ना म्हणून. तशेंच आमचे कावन्सिलर जे आसात ते कावन्सिलर ह्याच प्रमाणे फक्त थंयसर तुमच्या समोर ते पयल्यार झुंज करतात ते आपापले इंट्रस्टा खातीर. वेपारी वर्गा खातीर कोणूच कांय उलयना. हे जे कितें सगळे पॅटर्न दिलो संदीपान बऱ्यापैकी एक्सप्लेन केले की 2004 पासून आमकां एरियाज लायता. ह्याच प्रमाणे आमकां सॅनिटरी टॅक्सा खातीर फूल म्हापशाक एरियाज लायलो गेलो 4 वर्साचो आनी तो आमी खंय तरी CMच्या एश्युरन्सा खातीर CM मदीं पडलो म्हणून आमी ताका तोडगो काडपाचो प्रयत्न केलो. पण हे आमचो एक खंय तरी कमीपणा धरली ताणें. ऑफिसरांनी आमकां खंय तरी ठरयलें की हे बेश्टेल्या भियाता सो आतां आमी भिवपाचें ना आनी आमकां भिवपाची गरज आसा दुसऱ्यांनी हें आमी सांगूंक सोदता. त्यामुळे आमी सगळे जाण म्हापशाचे बाजारांतले स्टेक होल्डर सगळे जाण आमी फाल्यां वतले. 11 सुमार आमची अपेक्षा आसा की म्हापशाचो आमदार आमच्या वांगडा येतलो आनी हे जाग्यार घालपाक तो स्वताहून फुडाकार घेतलो. अशा ह्या खातीर आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा आनी तुमचे कडेन मागणी करता की ह्या फावटी तुमी हो आमचो सगळो कवरेज बरोबर करची आनी आमी तुमकां एश्युरन्स दितात.
आमी सगळे जाण हांगा बसल्यात, जरी आमी हांव उलयता जाल्यार आमी एश्युरन्स दिता ह्या फावटी आमकां कोणें चायेक आपयले जाल्यार आमी कोण 4 जाण चायेक बी वचचे ना. हो कार्यक्रम पयलीं आमी करतले, थंयसर आमची शो ऑफ स्ट्रेंथ दाखयतले तुमकां, आनी मागीरूच जाय जाल्यार कोणा वांगडा बसून खंयचे शिष्टमंडळ घेवन वचूंक जाय जाल्यार वयतले. आनी मदीं कोणें फोन केलो किंवा कोणें जर आनी रील बील घातले किंवा एका वेळी तुमकां बायट दिली की सच्चे आसा ते आमकां खबरूच ना, आमी करपाचें आसा म्हणून तुमकां सांगता आनी आमचे भितर मतभेद करून उडयता. तशें आमी ह्या फुडें आमी ठरयलेलें आसा सगळ्यांनी कालच्या मिटिंगेन मिनिट्स केल्लेले आसा की आमी कोणाचेंच काय आयकून घेवचें ना. आमकां जे कितें एश्युरन्स जाय ते प्रेसा समोर आनी आमच्या सगळ्या वेपाऱ्यां समोर, आमदारान, स्पेशली आमदारान जो आमचो डेप्युटी सीएम आसा तेजे कडेन लेजिस्लेचर हितून सेटअपान 40 जाणांच्या हितून तो आमचो आमकां गोंयाक आनी म्हापशाक रिप्रेझेंट करता, तेणे आमचो हो तोडगो काडलो. धन्यवाद. आमच्या कॉन्फरन्स जाली तेन्ना तुमचो अध्यक्ष बाळाजी बाब थंय आसले व्यासपीठाचेर आसले आनी तेंच्यांनी स्पश्ट प्रपोज केलो की म्हापशांनी खूब नेमकें हें आतां कशें कितें म्हणजे ते थंय आसा की तुमच्या वांगडा आसा? हांगासर आमी बसला ते उत्तर ते दिवंक शकता, पण हांव तुवें म्हाका विचारल्या मुळे आमी जे हांगा बसल्यात ते बाजाराचे मर्चंट एसोसिएशनाची टीम. आमचे भितून पॉलिटिकल सेटअपान म्हाका तसो कितें ना कितें पॉलिटिकल एम्बिशन आसतलें, संदीपाक आसतलें आनी धा जाणांक आसतलें. ह्या हिशोबान तो टुगेदर फॉर म्हापसा हो पॉलिटिकल सेटअपा खातीर केला आसतलो. तितून जर आमचो अध्यक्ष जर रिप्रेझेंट जालो तो म्हापशा खातीर जालो, बाजारा खातीर जॉईन जावंक ना. त्यामुळे बाकीचे जर कितें प्रश्न आसा तुमी ताका विचारूं शकता, पण आयची आमची प्रेस कॉन्फरन्स स्पेसिफीक आसा. फाल्यां आमी थंयसर वतले, आमचे वेपारी वर्गाक थंयसर घेवन वयतले आनी आमी आमची व्यथा सांगतले. आमी तोडफोड करपाचे करणारे लोक न्ही, आमी वेपारी वर्ग. त्यामुळे बाकीचे सगळे जाण आमी वयतले ते आमचे एक शिस्तीन वयतले. आमकां कोणाक काय मोर्चा करून आमकां लास्ट टायम तेच केल्ले, काळे झेंडे दाखयता म्हणून आमी सांगलेले. काळे झेंडे कित्याक दाखयता म्हणलेले ह्याच खातीर की आमचे कोण आयकून घेवपाक तयार ना. मागीर आमकां थंयसर पुलीस स्टेशनान आपूण हाडले आनी तुमकां पर्टिक्युलर सेक्शनाच्या अंडर तुमकां अरेस्ट करूं शकता बी म्हणून भंय घातलो. ह्या फावटी आमकां पुलीस ऑफिसरान आपोवनी नाल्यार तेच्या सिनियर मोस्ट पर्सनान आपोवनी आमी ह्या फावटी कावडावन जावचें ना. आमी वतले ते वतले आनी आमकां जाय कित्याक आमदारान जर इंट्रस्ट घातलो मागीर प्रेस कॉन्फरन्स बी घेवन किंवा प्रेसाक तुमच्या कडेन तुमकां आपोवन व्हरतले मागीर परत दुसरे एक नॅरेटिव्ह सेट करताले. ह्या फावटी तशें मातशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमदाराक सांगपाक सोदता अशें करूं नाका. आमी म्हापशेकार तुमचे वोटर आनी त्यामुळे तुमी आमकां घेवन आमच्या वांगडा यो आनी आमकां थंयसर चीफ ऑफिसराक जाप विचार आनी ताका डायरेक्शन दी आमच्या इंट्रस्टान. आमचो इंट्रस्ट लक्षात घ्या. पालिकेचे इलेक्शन आता तोंडार आसा, अशा परिस्थितीत आता संदीपान म्हटले की इनाफीच इनाफ शब्द वापरलो संदीपान. अशा परिस्थितीत दिसना तुम्ही विलंब लायला, आता तुम्ही इलेक्शना खातीर मुद्दम तुमचो विशय ताणून धरता अशें दिसना? उलट हांव ताका अशें म्हणटा की इलेक्शन असल्या कारणान कोड येतो हो आमचो प्रयत्न चालू आसा. हे प्रयत्न सोपूंक ना. इलेक्शन एप्रील मेयान जातले हे सगळ्यांक खबर आसा. 5 वर्सांत इलेक्शन जाता. इलेक्शनाच्या तोंडारूच हो मुद्दो हाडप ते तुम्ही कितें तरी करपाक साध्य करपाक सोदता अशें दिसना काय म्हणटा? मुद्दो गेलो 7 म्हयने चालू आसा, तोंडार हाडूंक ना. मागचो मिसअंडरस्टँडिंग ना मी सांगते म्हजो प्रश्न विचारलो इलेक्शनाच्या तोंडार प्रश्न ऑगस्ट हाडटा. पासून मुद्दो कंटिन्युअसली चालू आसा, कंटिन्युअसली इंटरॅक्शन चालू आसा. पण आता विषय कसो आसा, आता इलेक्शनचो कोड येतलो जाल्यार तेंचो जे प्रोसेस चालू आसा तो खंय तरी स्टॉप जातलो म्हणून आमकां भंय दिसता. आता नवो हाडलेलो मुद्दो ना हो. ऑगस्ट 25 म्हणजे गेले 6-7 म्हयन्या पासून विषय चालू आहा. आता नवो तयार केल्लो विषय ना. हो जो आता विषय काढला की आम्ही आताच कितें केलो म्हणून जाल्यार तो प्रश्न तसो ना. कारण कित्याक हे वाडत गेला न्ही. एप्रिलाचे तो आतां लायता, एप्रिलाचे आतां तो 10 तारखेचो कॉन्ट्रोल जालो. एप्रील 4 तारीख सुटी आसली आनी मंडेच्या. त्यामुळे तो नवे तो लायतलो ते आनी तो कंप्युटर फिट करतना आमकां सगळं लागू करतलो. म्हणून आता ही बेगीन घेता नाल्यार हे आता एप्रिल भाड्या फारीक करप आसा. एप्रिल टू मार्च वर्साचे फारीक कर, 6 महिने फारीक कर, 3 महिने फारीक कर, 1 महिने फारीक कर, हे तेंचे ड्युरेशन आसा. त्या ड्युरेशन आता आपण एप्रिलान फारीक करूंक जाय. तो आतां दिला ताणें काही कडेन आसा अध्यक्षासमोर ताका दिला, ताळां दिला ऑनफिशियल. ताका ऑफिशियल मेळटा ताका तो फारीक करपाक वचता. ही परिस्थिती निर्माण जाल्या आता. त्यामुळे आम्ही टायमार येयला असं काय आमचें काम चालू आहा.
आमी मिटींग घेता चालू आसा हाय लेवलचेर चालूच आसा आनी आमी आतां कित्याक करता की हांगासर म्हापश्यात हांगा मस्ती करता आनी खंय मस्ती जाता न्ही हांव वर्ग आमी सगळ्या गोवाला दितात सगळ्या कडेन आमदाराक कॉन्टॅक्ट केला इनफॅक्ट सगळे आमदार आमच्या बरोबर आसा जाय तेन्ना म्हणटात आमकां सांगता ही आतां आमचो कोर्स ठरला तो म्हळ्यार वता फाल्यां मोर्चा इतलें सोंपचें न्हय देर इज नो एंड म्हणटाचें जो पर्यंत आमचो सोल्युशन मात्र आमी एंड ना हांगासर 3 इंजीन सरकार लागू म्हणटा काही तुमकां खबर आसा डेमोक्रेसीन काही स्लो प्रोसेस चलता पण ते काही लॅथरीचे आरामात ना पूण लॅथरी खंय चल्ली ब्युरोक्रेसीन चल्लेली आसा ब्युरोक्रेसी थंड दवरच्यो जाय पण काम करीत ना ती आतां हांगाच्या डायरेक्टर सांगला डायरेक्टर म्हणटा डायरेक्टर जे ऑफिसर्स किंवा जे ब्युरोक्रेसी आहा लोकां खातीर वावरपाक जाय आनी जेन्ना भाऊसाहेब बांदोड सांगतलो ते कर रे तूं तुका जे पडले तुका कित्याक हांगा बसयला तशें आमच्या राज्या कडेन सांगना आमकां म्हणून हेचें पावलां तो सांगता तूं कोर्टार वच तूं जाय तें करून सांगता डायरेक्टर सांगता अशें केलें घडना कितें आनी तुका सरकारान सांगलां मरे तुका खबर ना ते मिनिट्स घे मरे खबर ना जाल्यार तो मिनिट्स बरे दिसता ते मिनिट्स घे मरे तूं आनी तूं सांगता तुका जाय तें करा कोर्टार वचून भाशा वापरता खंयची भाशा ही आमी कितें सडनली आमकां कितें आमी पॉलिटिकल आमचे अचिवमेंट घेवपाक तशें कांय हांगासर येना इंटेन्शन ना आमचो हेतू आमचो पोटाचो प्रश्न आसो आमचो फाल्यां आमच्या भुरग्यां वांगडा कितें करपाचें आमी फॅमिली कशी तुमची जगोवपाची हो प्रश्न पडलेलो आसा हांगासर आमी आमकां कोण कितें करता आमकां पडलें ना सरकाराचे फाटल्यान आमी आसा सरकार आमकां मदत करून आसोनच दिला आमकां पण केन्ना तें मेल्या उपरांत आमी आमकां मरता उपाशी ना हांगासर तो आमचो विचार केन्ना करतलो ती जाग काडपा खातीर हांव आमचे प्रयत्न चललो आसा पण ह्या प्रयत्न आमचो कितें आयज फाल्यां मोर्चा कडेन सोंपता न्हू फुडें आमचे चालू उरतले जो पर्यंत आमकां न्याय मेळा पासून आमी चालू दवरतले फाल्यां आमचो आमी शटर डावन करू पयलीं मोर्चा उरतले तुजो अर्दो दीस जाय कन्फर्म व्हरतले काय गेल्या फावटी केले तशें परत रद्द करतले चुट्टांचो स्वरूप बाय इव्हनिंग कॅन्सल आम्ही असो कितें डावट गेल्या फावटी सांगलेले की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट कोण दवरले आणि एंड मोमेंटाक कॅन्सल केलो तो प्रत्येक फावटी तुम्ही मीडियाच्या खाण्यात आणि इंडियाक सांगितलं की तुम्ही तो डिसिजन चेंज करता पण डायरेक्ट ड्युटी करता सेवा म्हणजे कन्फर्म वयतले कॅन्सल न्ही आमचो जर विशय सुट्टा जाय तुमच्या माध्यमांतसून नाका जाल्यार आमकां ना पण आम्ही गेल्या फावटी आम्ही काल रेझोल्युशन आता पहिले मोर्चा करूया नका जरा पहिले तुम्ही उभी राहतो आताच तुम्ही म्हटले की गेल्या फावटी आम्ही तशें आता फोनाचेर कोणाक ऑथॉरिटी ना आमकां एकट्याक म्हाका फोन येयलो आनी बाबाक वचून इंडिव्हिज्युअल फोन येयलो जाल्यार बाबाक घेवंक शकना डिसिजन सो फाल्यां मार्केट बंद आसतलें फाल्यां आमी शटर डावन करून मार्केट ओपन केले पसून जाल्यार 10 सुमार शटर डावन करून आमी मोर्चा घेवन वयतले कारण जर हांव जर वेपारी आसा एकटोच आसा जाल्यार म्हाका शटर डावनूच करचो पडटलो जे जे कोणाचे एखादे वेळी 2 जाण भाव आसा एखादे एकटो रावन पण मॅक्सिमम आमी शटर डावन करून वयतले आणि फाल्यां जर हो सुटावो जायना जाल्यार मार्केट शटर बंदूच आसता ना आयकून घ्या आता जशें आतां म्हटलें की तुमी कंटिन्युअसली आमकां जेन्ना ब्रीफ करताले की शटर डावन करतले आमी वयतले आनी फाल्यां जर हो सुटावो जायना जाल्यार 10च्या नंतर हो बंदूच आसतलें शटर हां खंय तर म्हापसा बंद करतले न्ही जाल्यार म्हापसा मार्केट बंद करतले जाल्यार रेस्टॉरंट वाले फार्मासी वाले बाकीचे जे एसेन्शियल कमोडिटी वाले सगळ्यांक आमकां त्या प्रमाणे सूचना ओके फूल टायम बंद आसचो ना फाल्यां शटर डावन करून वतले मे सो खंयची पर्टिक्युलर शॉपां बंद उरतली फाल्यां मॅक्सिमम शॉपां बंद उरतली मॅक्सिमम ते तुमच्या समोर जो मेरेन सुटावो जायना तो मेरेन जो मेरेन सुटावो न्ही फाल्यां आमी आमचो जो कितें हे आसा पळय प्रोटेस्ट आसा पळय आनी आमची कितें प्रॉब्लम आसा तो तुमच्या समोर मांडला पण तरी सुद्दां फाल्यां सीओ MLA CP आनी कावन्सिलर समोर दवरून तांकां जर तोडगो काडूंक जाय जाल्यार तेंच्यांनी एकजूट जावन आतां आमी कशे एकजूट जाले सगळे आमी एकजूट जावन मागीर कोर्स ऑफ एक्शन प्लॅन करूं येता फाल्यां जर युडी मिनिस्टरा कडेन वचूंक जाय CM कडेन वचूंक जाय आमदारान एका मिनटान फोनार आनी हे फाल्यां सगळे तुमकां सगळे वांगडाच मेळोंक ना जाल्यार फुडें आमी पोस्ट ऑफिस आता एक घातले दूध का दूध पाणी का पाणी जातले न्ही बाजाराबरोबर जर आमदार आसा काय ना कावन्सिलर आसा काय ना आताच क्लियर जातले कारण भितून आमी डावट घेवन वचूं शकना न्ही येवन न्ही सांगून न्ही तुमी बी मातसो स्ट्रेस करात त्या प्रमाणे on the government. Baba Gadkar is the Mandal secretary, ex-chairperson of BJP, active
एक्टिव्ह फकत यू आर अ बीजेपी फावडर मेंबर चडशे आनी चेअरपर्सन तो गो आसलो तो असो ना आता इतले आसून पासून कित्याक जायना सो देर इज आसा so there is a problem here so do you accept that the government is not helping out गव्हर्नमेंट ट्राय टू हेल्प अस मागीर कोण तुमचो आम्हाला आमदार हांगासर खरं हांव तुमकां हांगासर दारिद्र्य शुक्राचार्य म्हणटा आमचो सीओ आनी डायरेक्टर मुख्यमंत्री नितेश माने हे दोगूय जाण आसात युडी सेक्रेटरी सुद्दां हेल्प करपाक कारासर करता पण ते हांगाचे जे ऑर्डर आयले की नोटिफिकेशन काडपाक जाय सर्क्युलर काडपाक हे काम डायरेक्टर तो जर असं वागता बघा की तुका जाय ते करा म्हणून इज द ऑथॉरिटी सेक्रेटरी इज नॉट द ऑथॉरिटी तो काय सायनी मारू मिनिस्टर इज नॉट but the urban minister can direct him no the chief minister can एक्झॅक्टली direct him करा म्हणून आम्ही प्रयत्न झाला की डायरेक्ट करते म्हणून आयसन सांगला बघ त्यांना डायरेक्ट करून जाय हांव जर डायरेक्ट म्हणून तर टीम मी करते पहिले रावता तेका बघ बघ कुठ नको so why is not happening आता म्हाका प्रत्येकाचा स्वभाव न्हितो माझा स्वभाव असो कडक आसा बार फोट तोड जातो थोडा स्वभाव असा ममळ असता न्ही पण आता ब्युरोक्रेसी वाढली झाली गव्हर्नमेंट पेक्षा अशें म्हणच्याक पडलें तुमकां आता ब्युरोक्रेसी पण आयकना म्हणटा तुमी गव्हर्नमेंट म्हणजे आमकां दिसता म्हणून फाल्यां बी दाबी जाता न्ही फाल्यां बी दाबी जावपाक ब्युरोक्रेसी ना ना तुम्ही एक दोन प्रश्न बाबाक मध्ये इंटरव्हेंट करतात कितें सांगपाक सोदता की ब्युरोक्रेसी म्हापशान जी आतां आसा म्युनिसिपॅलिटी तेका विचारपी मनीस आमी म्हापशेकाराचो सगळो लिडर आमी दवरलेलो आसा म्हापशेचो आमदार तेणे तेका कंट्रोलान हाडूंक जाय ना जाल्यार सीएमा कडेन रिप्रेझेंट करून तेका ते प्रमाणे शिस्त लावंक जाय आमी आमचो स्ट्रॉंग मॅन दिल्लो आसा म्हापशेचो आमदार तो आतां तेची जबाबदारी बॉल शूड बी इन हिज कोर्ट आमी बाकीच्या सगळ्यांक विचरीत भोंवचे ना आतां आमी ठरयलेले आसा काल आणि त्या विशयाचेर उलयता की आमदारान हे विशय जाग्यार घालूंक जाय तुमची कामां सगळी आमदार गाडयेंत अशें तू आता कितें समजूंक शकता फाल्यां जर आमदार आमच्या वांगडा जर येयलो आनी आमदारान जर आश्युरन्स दिले आता जाल्यार गजाल दुसरी आसा नाल्यार आमदार आडयता अशें हांव आमी म्हणटा सगळे व्यासपीठाचेर बांदल्यात ते सगळे काही म्हणजे मोस्ट सरकार पक्षाचे सरकाराच्या निर्णय आमदार आमच्या बरोबर आसा फॉर इन्फॉर्मेशन काहीतरी सरकारचं जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमदार आमच्या बरोबर आणि ताचा कोणी म्हणणार किंवा तेच म्हणणं त्याच्या तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.